NGPDA वरवीं येवपी ODP चडांत चड 2 म्हयन्यां खातीर लोकांच्या सुचोवणे खातीर उक्त्यो दवरच्यो. 6 म्हयन्याचो प्रास दीत जाल्यार बेठोच वेळ वगळप जाता. ते खातीर TCP खात्यान हो निर्णय घेतला अशी माहिती विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. तशेंच शिक्षणीक संस्थांक FSI वाडोवन दिवपाचो निर्णय TCP खात्याच्या ह्या बसकेंत जाला अशी माहिती TCP खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिला. TCP खात्याची बसका जाल्या उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार तो उलयतालो. मेंबरांचे मत असले की ODP जो आसा ते विदिन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ते ऑब्जेक्शन सजेशन 60 दिसा भितर ते हे करून हे 6 म्हयने ODP लावपाचे ना, पण विदिन मॅक्स टू मॅक्स 2 months विल बी स्ट्रिक्टली मेंटेन. मॅक्सिमम आता म्हापसा आसा, पेंजीम आसा आणि त्याच्यानंतर तुझे तालिगांव आसा ते ओपन करपाक, मडगांव दिल्या ओपन करपाक, पोंडा ओपन करपाक दिल्या आणि त्याच बरोबर वास्कोचो जो पिरियड आसा तो हेच्या बरोबरूच तो 60 दिसाचो कंप्लीट जातलो. विकास आणि गोंयाचे एक वेगळ्या तरेची उदरगत जावंक जाय जाल्यार रेसिडेन्शियल स्कूल्स गोंया राज्यात येवंक जाय. आमी पळयता की काय आयिल्ले आसा कदंबा प्लॅटोचेर बी आयिल्ले, पण तांकां एक वेगळ्या तरेचे बेनिफीट दिवपाक म्हणून आमी एक 20% एक्स्ट्रा FSI तांकां दिवपाचे आमी ठरयल्ले आसा, स्पेसिफिकली फॉर रेसिडेन्शियल स्कूल्स. आमचे देशाचे प्रधानमंत्री त्यांचे एक विजन आहे की योगा आणि योग व सायन्स सगळीकडे व्यवस्थित हे स्प्रेड जावंक जाय. म्हणून योगा आणि मेडिटेशन सेंटराक आमी लायक फार्म हाऊस पॉलिसी तांकां 5% FSI दितले. इट कॅन बी 200 square meter land, but upper capping we have done is about 1000 square meters. So 5% of that we will give them because चडशे open area असता. So basically for a closed structure will be only 5%, just on lines of this is in a orchard land.